Honourable Speaker, I would like to ask supplementary. How many crores have you spent till date? Please give me the figures. The first supplementary is on how much you have spent till date. I want that figure in crores, exact amount. The second supplementary which I will ask, because you can put this all together, how much more do you want? Is there any amount which additional you want? And third, I want to ask how much central government has given. Before you answer that, I want Honourable Chief Minister to kindly take note in the reply which is given to me. Kala ek modal consultants fees munasat. If you look at the reply which is given here, tabulation kela on the contractor and consultation. He has given the answer. So it is, I'm only talking of 14 items dakwela out of 26, and below also there are more. They have spent in crores for a consultant. My request has been, please avoid this consultant. We'll save the money for the government. You can put it money in the project. Plus, you are paying GST to the consultant. That is also which is coming, which is another loss. And because remember one thing, it is one thing government paying GST, other thing is SAG and those departments paying GST. So there is GST on that. So therefore, I'm asking that please avoid these consultants, or put them to the minimum whenever is required, very high specialized projects, but not run-of-the-mill like repairing a stadium and all. You don't require big consultants for that. Even the department people are equipped to know. And my three questions are these, which I have asked. Speaker, sir, पहिले प्रश्नाचे उत्तर देत असताना how many crores has been spent? अजूनपर्यंत जे उत्तर जे दिल्ले आसा, अजूनपर्यंत ताजेर आम्ही अजून नॅशनल गेम्स अजून कंप्लीट जावना. जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे काम जे आसा ते ऑलरेडी प्रोसेसान आसा आनी ताजे बिलूय आमी अजून पर्यंत प्रोड्यूस करूना किंवा पेमेंट अजून पर्यंत दिले ना. पण एंटायरली अजून नॅशनल गेम्साचो टोटल बजेटेड जो एस्टिमेट जो आसा तो एस्टिमेट अजून आमचे बारीक बारीक जे टेंडर्स जे आसात, फॉर एग्जाम्पल कन्सल्टन्सीचो तुवें जो प्रश्न जो केल्लो आसा, एक म्हणल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपा खातीर किंवा मेंटेनन्स करपा खातीर आमी तसो कन्सल्टंट आमी नेमुना, एक्सेप्ट वन वर्क. कारण त्या कामाचेर बऱ्योचश्यो काही गोष्टी स्पेशल आमकां टेक्निकल टीम जाय पडटाली आणि बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो काही गोष्टी जे आसात, एस्टिमेट जे प्रिपेर जे केल्ले आसात ते आमच्या स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा ह्याच्या इंजिनियर्सांनी केल्ले आसात. आतां स्पेशल एजन्सीज, फॉर एग्जाम्पल ज क्रिएटिविटी, त्या स्पीकर सर क्रिएटिविटी खातीर आमी कन्सल्टन्सी अपॉयंट केल्ली आसात. त्याच प्रमाणे ज्यो PMO जी आसात, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट आसात, ताजेर आमी कन्सल्टन्सी यूज केला. कारण तेजो स्पेशल ज्यो काही गोष्टी ज्यो आसात पळय न्ही, त्या दृश्टिकोनांतल्यान त्यो कन्सल्टन्सी आमी अपॉयंट केल्ल्यो आसात. आणि फक्त आमी तीन कन्सल्टन्सी आमी आज पर्यंत आमी तांकां ऑर्डर दिल्ले आसात. आणि बाकीची इन्फ्रास्ट्रक्चर जी कामां जी आसात त्या इन्फ्रास्ट्रक्चराक आमी वर्क ऑर्डर दिल्ले आसात, कामां आमी सुरू केल्लीं आसात, पण अजून पर्यंत तसो पेमेंट तसो आमी तांकां कांय दिवना. बट फाटले फावटी बजेटरी प्रोविजन ह्या नॅशनल गेम्सा खातीर ऑलमोस्ट 225 crores एप्रूव जाल्ले आसा. My question is specifically how many crores you have spent till date? फारीक केल्या लोकांक. ना अजून ह्या 37th नॅशनल गेम्सा खातीर अजून पर्यंत आमी तशे जी कामां जी जाल्ली आसात तांकां अजून आमी पेमेंट करूना. But you are mentioning you are talking about the 36th नॅशनल गेम्साचे 19 आनी त्यो एखादो तूं प्रश्न उलयत आसतलो जाल्यार तो शीट आमी तुमकां ऑलरेडी दिल्लो आसात जो 36th. बट हांव उलयलेलो जे आसा ते 37th नॅशनल गेम्सा संदर्भान उलयलेलो आसा. बट यू हॅव नॉट स्पेसिफिकली आस्क्ड मी which नॅशनल गेम्स यू आर टॉकिंग अबाउट. एक गोष्ट आमी लक्षांत दवरपाक जाय की 36th नॅशनल गेम्सा खातीर आमी तुमकां एक शीट दिल्ली आसात, पेमेंट मेड टू द कॉन्ट्रॅक्टर कन्सल्टंट आणि पेमेंट पेंडींग. याके जर तुका स्पेसिफिकली जर काही गोष्टी जर कितें जर विचारपाक जर आसा जाल्यार तुमी काही गोष्टी विचारपाक शकता. मंत्र्यान जे क्वेश्चन आहा व्हडलो क्वेश्चन आनी आमी सारके शिकून आयिल्ल्या. आतां बाब कालदुसान विचारले कितले पयशे मोडल्या आनी कितले मोडपाचे आहा. मंत्र्याचें उत्तर आहा की 225 कोटीचें प्रोविजन आहा. म्हळ्यार 225 कोटी रुपया मोडूं येता. सादी कोंकणी स्पीकर सर. आतां हातून फक्त 3 वस्तू हांव पॉयंट आउट करूंक सोदतां आनी म्हाका उलयतना डिस्टर्ब कोणें करचें न्ही. 3 वस्तू म्हणटा त्यो खंयच्यो? हय हांगा नॅशनल गेम्सान जावपाच्यो आहा
एक म्हणटा तो स्विमींग पूल कांपालाचो, दुसरो म्हणटा ते इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर दुसऱ्या ग्राउंडांनी पयशे मोडले ते, आनी तिसरे म्हणटा ते इव्हेंट्स. स्पीकर सर, आतां कांपालाचेर येवया. कांपाल म्हणटा तो पयर खेलो इंडिया आनी एक सेंटर फॉर एक्सलन्स ऑफ खेलो इंडिया म्हणून 14/9/2022 म्हणल्यार 14 सप्टेंबर 2022, एक वर्स जावंक ना अजून, तेन्ना इनॉग्रेट केलें. ते करपाक 12,17 कोटी मोडले. स्विमींग पूलाक कशें मोडले? 2.68 प्लस 2.63 प्लस 4.59 प्लस 2.27, टोटल 12.17 crores. स्पीकर सर, टायम ऑफ कंप्लिशन कितें दिलां? 30/9/2023. केन्ना तें आतां फुडें जावपाचें आहा. स्पीकर सर, आतां नवें काम काडलां. न्यू मेम्ब्रेन इज बींग पुट फॉर द इनॉग्रेटेड स्विमींग पूल. 35,52,000. टेंडर जाला 16/3/2023. कंप्लिशन सप्टेंबर 2023. वर्क ऑर्डर दिल्या 26 जून 2023. हांव मुख्यमंत्र्याक विचारूंक सोदतां, पावस पडटना कसली मेम्ब्रेन चेंज करतलो तूं? बसला होतो PWD मिनिस्टर. पावसांनी मेम्ब्रेन चेंज करता. म्हजे कडेन 2 स्विमींग पूल आहा, एक घरा आहा, एक फार्म हावजान आहा. स्पीकर सर, मेम्ब्रेन पूल कंप्लीट जालो, इनॉग्रेशन जालें, सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर खेलो इंडिया, आनी आतां मेम्ब्रेन घालता. बरें, हें एक जालें. दुसरें स्पीकर सर, आनी एक काम काडलां. अर्जंट रिपेर्स अँड मेंटेनन्स ऑफ पूल कॉम्प्लेक्स एट कांपाल फॉर नॅशनल गेम्स. डेट ऑफ टेंडर 9 जून 2023. कंप्लिशन डेट पडतोय सप्टेंबर 2023. कितले पयशे? 1.5 कोटी रुपया. कितें स्पीकर सर, हो स्विमींग पूल खंय पावलो? स्विमींग पूल ताजमहाल जालो. फुडें येवया आतां, इन्फ्रास्ट्रक्चर. स्पीकर सर, पेडे म्हणटा थंय एक सिंथेटीक ग्राउंड केल्लो. सिंथेटीक ग्राउंड केन्ना केल्लो? सिंथेटीक ट्रॅक, एथलेटीक ट्रॅक केल्लो 2014. कितले पयशे मोडिल्ले? 5.93 crores, म्हळ्यार 6 कोटी रुपया सुमार. आतां हो ट्रॅक रिफर्बिश करपाक कितले पयशे मोडटा? 7.82 crores. फक्त ट्रॅक रिफर्बिश करपाक. फूल कॉम्प्लेक्स बांदिल्लो 6 कोटी रुपयान. ट्रॅकूच चेंज करपाक 7.82 crores, म्हळ्यार ऑलमोस्ट 8 कोटी रुपया. स्पीकर सर, हो आतां कला अकादेमी मॉडेल जालो. आतां पेडे म्हणटा नॅशनल गेम्सान येत ना. हांवें तें पळयलां. पयशे मोडटा तूं खंय? टू क्रिएट इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॅशनल गेम्स. पेडे एथलेटीक ट्रॅक म्हणटा नॅशनल गेम्सान येना. नॅशनल गेम्स जाता बांबोळे. फुडें या. फिफा म्हणून जालें आतां. फिफाचेर येदें व्हडलें केलें. एक काम घेतलें बांबोळे. रिनोवेशन रिपेर्स ऑफ एथलेटीक स्टेडियम फॉर नॅशनल गेम्स फॉर फिफा. सँक्शन अमावंट एंड वर्क कंप्लिटेड 49 lakhs. आतां थंय कितें? थंय स्पीकर सर पळय, हांवें पयलींच म्हणलें. पळय, एक मिनिट स्पीकर सर, म्हाका उलोवंक दी. अरे स्पीकर सर, म्हाका 2 मिनटां उलोवंक दी. तूं डिस्टर्ब करता. क्वेश्चन विचार न्ही, तुजो प्रश्न. पळय, हे फिगर्स, हे पयशे गव्हर्मेंटाचे, लोकांचे पयशे. स्पीकर सर, एक बरो ब्युरोक्रेट आसलो, मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसान काम करतालो. ताणें पसून पांय पडटा म्हणल्यार सोडलें. स्पीकर सर, प्रश्न हे फिगर सांगचे पडटले. उत्तर जाय न्ही, उत्तर जाय. 2 मिनटान सगळें कळटा. स्पीकर सर, पेंटिंग केलें. पेंटिंग फॅक्ट समजून घेवपाचो प्रयत्न जायना. क्वेश्चन विचारता मरे. तू 10 प्रश्न विचारतलो म्हाका उत्तर तुका 2 प्रश्नाचे उत्तर. एक काम. आय एम रेडी विथ द आन्सर. स्पीकर सर, पेंटिंग केलें. दिशाभूल करपाचो प्रयत्न. एक मिनिट स्पीकर सर, दिशाभूल करपाचो प्रयत्न जाता ह्या हाऊसान. स्पीकर सर, क्रॉस टॉक सर, दिशाभूल करपाचो प्रयत्न जाता ह्या हाऊसान. स्पीकर सर, स्कॅम लिपयता. प्रश्न विचार न्ही. बस पुढे सांग. स्पीकर सर, सप्टेंबर 2022 पेंटिंग केलें. पेंटिंग कितले पयशे मोडले? 14 लाख रुपया. परते रिपेअर करता. कितले पयशे मोडटा? 10 कोटी रुपया. 10 कोटी. स्पीकर सर, मुख्यमंत्री उबो आनी कितें रावता? बरें स्पीकर सर, आतां फातोर्डाचेर येता. एक मिनिट. फातोर्डा. अरे बाबा, फातोर्डा म्हजो सरदेसाय, हे फक्त सर, हे भरमसाट पयशे खाल्या. तुका 3 क्वेश्चन विचारता. एक तरी प्रश्न विचार न्ही. स्पीकर सर, हे फिगर सांगला का? एक तरी प्रश्न विचार ताका. विचारता न्ही. पडतो तो उबो रावता, हो रावता. कितें चल्लां? अरे तू 10 प्रश्न म्हाका बरोबर विचारला. 10 प्रश्नाचे उत्तर हांव बरोबर दिवपाक शकतलो. स्पीकर सर, फक्त दिशाभूल करपाचो हांगसर प्रयत्न चलिल्लो आसा. कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फातोर्डा हाजे मेंटेनन्स काम घेतलें 28 लाख रुपयान गेल्या वर्सा.
आता पेंटिंग करता 40 लाख रुपयान परते टाइम सोंपतलो जे प्रश्न तरी विचारू नाका हे इतले जे पयशे तुवें मोडल्या एकूच कामाक परते पयशे मोडटा 1 वर्स जायनासतना हाजेर इन्क्वायरी जावंक जायो ना काळजान हात घालून सांग मुख्यमंत्री म्हाका मंत्री आन्सर करा स्विमींग पूल कितले कोट्यांनी बांदप ओदो हॉटेलियर आहा मायकल लोबो मातशें सांग रे उबो राव रे आतां कितें बसला बसून घ्या उत्तर दिता तुमकां. हा PWD मंत्री इतल्या वर्सांचो कितें जाल्लें स्पीकर सर लोकांचे पयशे स्पीकर सर म्हाका हाफ एन आवर डिस्कशन जाय हांगा टाइम सोंपतलो आमदाराक फक्त लोकांक दिशाभूल करपाची संवय जाल्ली आसा. लेट मी टॉक व्हेरी फ्रँक विथ यू. आतां म्हाका दिसता ह्या सभागृहान भितर इतले प्रश्न म्हाका दिसता खंयच्याच कोणाक विचारुना. याद तरी उरपाक जाय न्ही म्हाका खंयचे प्रश्नाचे उत्तर आनी यू बी अ व्हेरी स्पेसिफीक. हांव तुज्या प्रत्येक प्रश्नाचे स्पेसिफीक उत्तर दितां. एक गोष्ट आसा जो स्विमींग पुलाचो तांणी तो विशय काडिल्लो आसा की जो मेम्ब्रेन एक गोष्ट सांगता जो स्विमींग पूल जो रिपेर जो पयलो जो केल्लो आशिल्लो आमी त्या स्विमींग पुलाचे टेंडर काडूना. डायव्हिंग जो पूल जो आसा तेका ताजे पयलो हातूच लावूं नाशिल्लो तें टेंडर काडिल्लें आसा आनी तेजें काम सुरू आसा. आनी काम आमकां जाय म्हणून आमी घेवना स्पीकर सर. स्पीकर सर काम ज्या वेळाचेर आमचे फेडरेशन्साचे टेक्निकल टीम जेन्ना गोंयान आयिल्ले आशिल्ली स्पीकर सर एकूच पूल आहा कांपालार उबो रावचो आमदारान सांगचें पणजेच्या आमदारान खंयची काणयो सांगता आमकां कितले पूल आहा थंय डायव्हिंग पूल रे कितले पूल आहा प्रश्नकाल आनी सोंपता पावसान लायता बसून घेयात प्रश्नकाल खबरो सोंपता 0 वर हाजेर एक हाफ एन आवर डिस्कशन जाय काही गोष्टी म्हाका हाफ एन आवर डिस्कशन जाय स्पीकर सर नॅशनल गेम्स इज कॉमनवेल्थ गेम्स जावपाच्या तुमच्या गोंयाक फास्ट लागतलो स्विमींग तेका स्विमिंगाक कितले पद्दती आसा तें खबर ना म्हणून हो आमदार जो आसा पळय न्ही तो दिशाभूल करता हावसाक.